नमस्कार योकार गोवा टुडे स्मिता येळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. 31 जुलै मेरेन वाशीन घेयात नाजाल्यार 2 ऑगस्टा सावन प्रत्येक सप्तकाक RT-PCR टेस्ट करूनच कामाक येयात. उच्च शिक्षण संचालनालयाचो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफाक नोटीस. गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाच्या ड्राफ्ट प्लानाचो तंत्रीक गजाली पळोवंक नेमल्या तंत्रीक समिती पर्यावरण मंत्री काब्राल म्हणटा जनसुनावणे वेळारच्यो सुचोवण्यो हरकती 3-4 दिसांनी वेबसायटीर. फुडल्या 24 वरांत घोग्यांनी मोठो पावस. गोंयच्या वेधशाळेचो रेड अलर्ट. सोमारा मंगळारा दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. पावसाचो सावार सप्तकभर उरतलो चालूच. भुरग्यांच्या ऑनलायन शिक्षणा वयल्यान फोंड्या राजकारण. आदलो आमदार लवू म्हणटा कांय वर्सां फाटीं टॉवरा आड स्पॉन्सर्ड आंदोलनां. गोविंद गावडे म्हणटा कांय लोकांक काम ना म्हणून भुरग्यांक फुसलायतात. आनी गोंयांतल्यान महाराष्ट्रान बेकायदेशीर सोरो व्हरपाचो यत्न. 6.25 लाख रुपयांचो सोरो जप्त. एक्सायजाची कारवाय. साऱ्याच्या साका पोंदा सोऱ्याच्यो बाटल्यो. 31 जुलै मेरेन वाशीन घेयात नाजाल्यार 2 ऑगस्टा सावन प्रत्येक सप्तकाक RT-PCR टेस्ट करूनच कामार येयात म्हणून उच्च शिक्षण संचालनालयान टीचिंग आनी नॉन टीचिंग स्टाफाक सर्क्युलर काडला. 11% टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफान वाशीन घेवंक ना. मेडिकला संबंधी कारणां आसत जाल्यार ते विशयीची सर्टिफिकेट दियात म्हणून तातूंत नमूद केला. RT-PCR टेस्टीक सुटी मेळची ना म्हणूनय स्पश्ट केला. 31 जुलै मेरेन 100% वॅक्सिनेशनाचे टार्गेट दवरिल्ल्या गोंय सरकारान दीस सोंपता तशे वॅक्सिनेशनाचे मोहिमेक नेट धरला. वाशिनाक घेयात ना जाल्यार ऑगस्टांत प्रत्येक सप्तकाक RT-PCR टेस्ट करात आनी मागीरूच ड्युटेर येयात म्हूण उच्च शिक्षण संचालनालयान टीचिंग आनी नॉन टीचिंग स्टाफाक नोटीस सर्क्युलर काडला. 11% टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफान अजून मेरेन वाशीन घेवंक ना म्हूण सर्क्युलरांत नमूद केला. स्टाफान स्वता वाशीन घेवचेंच तेच बरोबर घरांतल्यांचें वॅक्सिनेशन करून घेवचें म्हूण उलो. एखाद्या शिक्षकान स्टाफान RT-PCRाचो पर्याय घेतलो जाल्यार ताका 2 ऑगस्टान प्रत्येक सप्तकाक RT-PCR टेस्ट करची पडटली. टेस्ट करपा खातीर ड्युटी लीव मेळची ना म्हूण खात्यान स्पश्ट केला. तशेंच वाशीन न घेवपा फाटल्यान एखाद्याचें मेडिकल संबंधी कारण आसत जाल्यार तशी सर्टिफिकेट दिवची म्हणूनय सर्क्युलरांत बरयला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाच्या ड्राफ्ट प्लानाचो तंत्रीक गजाली पळोवंक तपासूंक स्पेशल टीम नेमल्या म्हूण पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल प्रुडंटा कडेन उलयलो. CZMPचे जनसुनावणे वेळार लोकांनी केल्ल्यो सुचोवण्यो तांच्या हरकती येता ते 3-4 दिसांनी गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचे वेबसायटीचेर अपलोड करतले. लोकांनी ते पळोवं येता. उपरांत कितेंय आसल्यार सांगचें म्हणूनय तो उलयलो. कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ड्राफ्ट प्लानाचेर सुचोवणी हरकती नोंद करपा खातीर 15 जुलै निमाणो दीस आशिल्लो. लोकांनी नोंद केल्ल्यो सुचोवणी हरकती पळोवंक टीम नेमल्या म्हूण पर्यावरण मंत्री काब्राल सांगता. We have directed authority to do the compilation. Entire compilation I will see, and wherever we will put it on our website. What people have objected, why this is not happening. We want to be transparent. And Geo Goshti, which we are making teams, various teams are being made, where each and every Goshti lokani buron dille asa or hearing and technically sangla. We will make teams to inspect these places, give their technical report. And if the CZMP is wrong, it will be corrected. This is an assurance. CZMPचे अधिकृत वेबसायटीचेर जनसुनावणेचे मिनट्स घालतले. लोकांनी ते पळोवं येता. ते बरोबर ना जाल्यार कितें हरकत आसल्यार सांगचें. Entire recording जे केल्ले आसा तेजे we have made minutes. आमी लोकांकूय सांगला की मिनिट्स तरी तुमचे जे सांगलेले येऊ ना ते आमच्याक सांगचे. जे कोणे सांगला ते आमी इनकॉर्पोरेट केला. 15 तारीख पासून जे कोणे थंय सांगलेले ते रिकॉर्ड जावना, मिनिट्स अपलोड केले आनी तितू जावना जाल्यार आमकां सांगचें म्हूण सांगलें. कोणांनी सांगलें की हांवें हें सांगलेलें हें येवंक ना आमी ते करेक्ट. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.
फुडल्या 24 वरांत घोग्यांनी मोठो पावस पडटलो म्हणून गोंयच्या वेधशाळेचो रेड अलर्ट. सोमारा मंगळारा दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. सप्तकभर पावसाचो नेट चालूच उरतलो. नुस्तेकारांनी दर्यान वच्चें न्ही म्हणून शिटकावणी. पावसाचो सावार चालूच आशिल्ल्यान गोंयांतले चडशा रस्त्यांचेर उदक, कांय सुवातांचेर बुट्टी. चांसेस है कि ये जो सर्कुलेशन को हम बोल रहे थे आंध्रा कोस्ट में, वो उसका वेस्टवर्ड मूवमेंट होने के लिए आने वाले दिनों में, कल और परसों के दिन, और उससे रेनफॉल एक्टिविटी गोवा के ऊपर और बढ़ सकता है. और वेरी हेवी रेनफॉल का जो सिचुएशन है, रेनफॉल एक्सीडिंग 11.5 सेंटीमीटर का, वो कंटिन्यू रहने वाला है गोवा के ऊपर, बिकॉज और एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म होने के चांसेस हैं नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में बाय अराउंड 21 जुलाई. तो ये वेरी हेवी रेनफॉल का जो कंडीशन है वो कंटिन्यू रहेगा, probably for about a week from today. Very heavy rainfall is very likely over Goa. भुरग्यांच्या ऑनलायन शिक्षणा वयल्यान फोंड्या राजकारण. सरकारान भुरग्यांक स्मार्टफोन आनी फ्री वायफाय दिवचो म्हूण मोगोची निवेदनाची मोहीम नेटान. तांचेर मोगोचो आदलो आमदार मोगो कडेन बंड केल्लो लवू मामलेदार म्हणटा कांय वर्सां फाटीं टॉवर नाका म्हणून कोणे तरी आंदोलनां स्पॉन्सर केल्लीं. दुसरे वटेन पिरळचो आमदार मंत्री गोविंद म्हणटा कांय लोकांक कामां ना म्हणून भुरग्यांक फुचलावंक लागल्यात. सरकारान ऑनलायन क्लासीस सुरू केल्यात, मात कांय भुरग्यां कडेन स्मार्टफोनूच ना. रेंजीच्यो कटकटी. सरकारान भुरग्यांक स्मार्टफोन, फ्री वायफाय दिवची म्हण मोगोन निवेदनाची मोहीम सुरू केल्या. ताचेर फोंडेचो आदलो आमदार मोगो कडेन बंड केल्लो लहू मामलेदार रिएक्ट जाला. लहू म्हणटा कांय वर्सां फाटीं टॉवर नाका म्हण स्पॉन्सर्ड आंदोलनां जाल्लीं. वेळ येतलो तसो हेंय भायर सरतलें. हांव आमदार आसतना कुडय एक एज्युकेशन जाल्लें टावरा खातीर, मंगेशी एक एज्युकेशन जाल्लें, थंय नागा मस्जीद त्या टावरा कडेन एक एज्युकेशन जाल्लें, आनी सावथाक एक खंय तरी जाल्लें. इतलींच एज्युकेशनां जाल्लीं. आनी त्या एज्युकेशनाक एक मनशान जी स्पॉन्सर केल्लीं एज्युकेशनां, तुमी एज्युकेशन करा आनी हें करा म्हणून. तेजो बॅकग्रावंड ते कित्याक एज्युकेशन करपाक लायिल्ली तेजो उलगडो हांव आतां तुमच्या समोर ओपन करपाक शकना. दुसरे वटेन मंत्री गोविंद गावडेनूय तोमणो मारपाची संद सोडली ना. तो म्हणटा कांय लोकां कडेन कामां ना म्हण भुरग्यांक आनी लोकांक फुसलोवप चल्लां. सरकार खंय ह्या इशूचेर गंभीर आसा. अत्यंत महत्वाचो विषय ऑनलायन शिक्षणा संदर्भात हेची गांभीर्यता आमकांय आसा आनी आमी तेजे सायडीच्यान प्रयत्न करतात. अशी तरेची आपत्कालीन परिस्थिती आमचेर केन्ना येतली अशें केन्नाच भारताक दिसून नाशिल्लें. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान सरकार पावल मारता. कोण तरी तांकां सद्याक काम ना, तांकां सद्याक धंदो ना, किंवा तांचें जें कमिशन जें आयिल्लें आहा तेवूय तें बंद जाल्लें आहा. आनी कोणाक तरी भुरग्यांक इन्स्टिगेट करून, लोकांक इन्स्टिगेट करून ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आनी आपले पर्यंत पक्षाचें हें कामूच जावन आसात. हांव सदांच म्हणटा, काल सुद्दां हांवें म्हणिल्लें आसात की क्रिटिसायज करप, तातूंतल्यान कितें तरी नवें मेळपाक शकता. त्यो आसात. आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आमचें पावल आसा की बरे तरेचें शिक्षण ऑनलायन जें जाल्लें आसा ताका सपोर्ट करपा खातीर सरकार सातत्यान प्रयत्न करीत आसात. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आम आदमी पार्टी आनी मोगो एकठांय येत जाल्यार फुडाराक बरेंच जातलें म्हणून मोगोचो मांद्रेचो फुडारी जीत आरोलकार पत्रकारांच्या प्रस्नांक जाप दितना उलयतालो. मोगोचो आमदार मुखेली सुदीन आनी दीपक ढवळीकार केजरीवालाक मेळिल्ले, तांच्या बरोबर चर्चा केल्ली, मात ताणें अजून मेरेन ते विशयी कार्यकर्त्यांक कांयच सांगिल्लें ना म्हणून जीत सांगता. कितपत खरें आसा तें? पळय, हे आमचे सेंट्रल कमिटी हांगा येयलेली आहा आनी आमचे लिडर बाब सुदीन ढवळीकर तेंचे डिसिजन आसतले, ते म्हणजे ते डिसिजन घेता ते फायनल आसतले. पूण जेन्ना आप अशें आयकूंक येयलां, म्हणजे रुमर्स चालू आहात की MGNनी आप एलायन्सांतले जातले, पूण आमचे पॉलिटिकल म्हणजे आमचे सिनियर लिडर्स आहात ते आम आदमी पार्टीचे सिनियर लिडर येयलेले तेन्ना तेंची विजीट सुद्दां जाल्या. सो आजून पर्यंत आमची मिटींग घेवन आमकां आजून पर्यंत कांय सांगूंक ना, कित्याक आतां सेंट्रल कमिटीची मिटींग आसतली तेन्ना आमकां आपूण कितें आहा फॅक्ट तो सांगतले. पूण पार्टी खरेंच दिल्लीन बरें काम करता आनी MG पार्टी ही ओल्ड पार्टी आनी 17 वर्सां तेंच्यांनी गोंयची सेवा केल्ली आसा. आनी
जेन्ना ओल्ड पार्टी जी गोयची जे गोयच्या बऱ्या हिता खातीर शिक्षण जावं एग्रीकल्चर सेक्टरान जावं भाऊसाहेब बांदोडकर जे विजन आसले ते तसले पार्टी आनी आम आदमी पार्टीचे दोगांचे जर मिलाप जाले म्हाका दिसता गोयचे खंय तरी फ्युचर आहा ते ब्रायट फुडें दिसता कशें दिसता म्हाका. गोंयांतल्यान शेजारच्या राज्यांत बेकायदेशीर पद्दतीन ₹6.25 लाख रुपयांचो सोरो व्हरपाचो शेनवारा फांतोडेर उक्ताडार आयलो. पत्रादेवी चेक नाक्यार एक्सायज इन्स्पेक्टर अमोल हरवळकाराचे टिमीन दुबावान एक ट्रक तपासलो. भितर बॉक्सांनी 38,400 बाटल्यो वेवस्थीत लावन वयर साराचे प्लास्टीक साक दाळिल्ले. सारे व्हरता अशें दाखोवन सोरो महाराष्ट्रांत व्हरपाचो यत्न फसलो. आतां कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. They guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. बाबाशानाच्या घरात धुमशान घालपाच्या प्रकरणात आपाचो संयोजक राहुल म्हांबरेन कुडतरी पुलिसेत जबाब नोंद केलो. ह्या प्रकरणाक जबाबदार म्हणून राहुल म्हांबरेकूय समन्स काडिल्लो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी सरकाराचो हो खेळ तांतयां टोमाटाक कोणे मारल्यात ते सगळ्यांनी पळयला म्हणून म्हांबरे उलयलो. हे सगळे बीजेपी आनी प्रमोद सावंतचे जे खेळ आसा राजकारण करपाचे ते खेळ सगळे टीव्हीचेर आनी तुम्ही मिडिया रेकॉर्डान सगळे केल्या. कोण तांतयां मारताले, कोण टोमॅट मारताले, कोण एसॉल्ट करताले, कोण गाळ्यो घालताले. आमी सत्याग्रही सारखे रस्त्यार ते शांतपणे उबे राविल्ले बसले ते हांच्यांनी सगळे गाळ्यो घालपाक करपाक मारपाक लागले. लोकांनी पळयला सगळे आसा आनी प्रमोद सावंत हाजेर जाप दिवची. हे पोलिसाची आनी सरकारी मशिनरीचो वापरता गैरवापर करता हे सगळे गोंयकारांक खबर आसा आनी गोंयकारांक शिटूक आसा एकदां कशें यूज करता. आतां फर्स्ट एक स्टेप जाला. आमी एक अनाउन्समेंट केला आनी तुमी इतली तकली पिड्यार जाली तुमची. तुमकां सगळ्या लिटरली एवरी पार्टी हॅज टू टेक अ प्रेस कॉन्फरन्स. आमी जशे जशे मुखाल्ले स्टेप्स घेतले तेन्ना तुमकां दिसता तुमच्या पांया सकयली जमीन हालतली. की विथ इट एंड वी हॅव नो इश्यूज. बट गव्हर्मेंटाक इतलेंच सांगपाक वयता तुमी जे कितें प्रेशर टॅक्टिक्स करता त्यो आमकां लुकसाण न्ही, ते तुमकां लुकसाण. तुमी तुमचें लुकसाण करून घेवपाक सोदता, मोस्ट वेलकम. तांतयां टोमाटा कोणे मारला ते तपासा उपरांत कळटले म्हूण PI सांगता. इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर फॉलोअप केला. तेंच्यांनी आरोप केला की तेंच्यांनी अटॅक झाला. तेंकां कितें वी आर इन्व्हेस्टिगेटिंग द सेम मॅटर. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. पेट्रोल डिझेल GST खाला हाडात, एक्सायज ड्युटी काडात म्हणून काँग्रेस मागता.
काँग्रेसीची राष्ट्रीय फुडारी अलका लांबाचे फुडारपणाखाल गोयच्या काँग्रेसीन पणजेत म्हारगाय आड सायकल रॅली काढली. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत म्हणटा म्हारगाय आड गोंयभर लोकांक जागयतले. काँग्रेसीचो राष्ट्रीय फुडारी राहुल गांधीच्या फुडारपणाखाला देशांत म्हारगाये आड आंदोलनाचे एक भाग म्हणून गोंयांतूय आंदोलन. पणजे काँग्रेसीन राष्ट्रीय फुडारी अलका लांबाच्या फुडारपणाखाला सायकल रॅली काढली. श्री राहुल गांधी जी के आदेश पर कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल एलपीजी गैस के बड़े दामों के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है. गोवा के अंदर भी लोगों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है. पेट्रोल डीजल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है उसे खत्म किया जाए, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए और लोगों को महंगाई से राहत मिलनी चाहिए. आज पेट्रोल डिझेल खंय पावले ते तुम्ही पळया. लोकांक दिल्ली आश्वासनां पानां कुसून भायर उडयली. म्हणून लोकांचे परत एकदा ध्यान या सरकाराच्या कर्माकडेन हाडपा खातीर आमकां रस्त्यार येवचें पडटा. पयर मडगांव जाली, आज पणजे, ताचे मदीं सांखळे जाली, फाल्यां वास्को, अशे तरेतरेच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत वेगवेगळ्या भागांत वचून लोकांक आमी जागयतात. आमी डिमांड करतात की पेट्रोलाचो प्रायस जो रिटेल प्रायस आसा, जेचेर तुमी टॅक्स भरून तो 100 कडेन पावयतात, तो प्रायस एक्चुअली 35 तो 36 रुपया आसा. सो सरकारान इमिजिएटली लोकांक रिलीफ दिवपा खातीर तो प्रायस आसा तो 35-36 रुपयांचेर हाडचो. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. गोयचे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन प्रधानमंत्री कौशल्य योजनेच्या स्किल इंडिया खाला रजिस्टर करपाचो प्लान आसा म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाहीर केलें. अशें केल्यार खंय भुरग्यांक स्किल अपडेट करपाक बरें पडटलें. फुडें पुलिसेंत वा फॉरेस्टांतले नोकरे खातीरूय अर्ज करपाक मेळटले. सेक्युरिटी गार्डाचे पासिंग आउट परेडीक मुख्यमंत्री गेल्लो. आमी ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन इन फ्युचर we are registering with the Skill India mission, प्रधानमंत्री कौशल्य योजना. त्या खातीर PMKVY प्रधानमंत्री कौशल्य योजना विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल अँड स्किल डेव्हलपमेंट हाज्या बरोबर एफिलिएटेड केल्या उपरांत इन फ्युचर जेंकां अपग्रेड जावपाचें आसा, इन फ्युचर जेंकां फुडली ट्रेनिंग घेवपाचें आसा ते जॉयनूय करूं येतात आनी ताका आपली ट्रेनिंग अपग्रेड करपाक शक्य आसलें. तुमच्यातले बऱ्यापैकी स्टाफ कोण 10वी पास आसतलो, कोण 12वी आसतलो, कोण 10वी फेल जाला आसतलो. इन फ्युचर म्हणजे आमी जाका म्हणटा की प्रमोशनूय जावपाक जाय आनी जॉबात अपग्रेडेशनूय जावपाक जाय. इन फ्युचर यू कॅन एप्लाय फॉर द बेटर जॉब. म्हणजे पुलिशेनूय कोण एप्लाय करूं शकता, फॉरेस्ट गार्डानूय एप्लाय करूं शकता. आनी फ्युचर जेन्ना जेन्ना संद मेळटा तेन्ना तेन्ना तुमकां तुमचो अपग्रेड करपा खातीर सदोदीत संद उरतली. आनी ताका लागून म्हाका दिसता आसा त्या क्वॉलिफिकेशनाचेर कोणीच रावचें न्ही. आपलें क्वॉलिफिकेशन अपग्रेड कशें करपाक मेळटा. म्हणजे जवळ जवळ आमी 150 सुमार MTS आतां आमचे विविध डिपार्टमेंटांनी आसात आनी अशाच तरेची प्रगती करपाक आतां आमी टॅक्निकल सायडीक वचपाक सोदतात. जे ज्युनियर इंजिनियर्स आसतले, मागीर टिचर्स आसतले किंवा प्लंबर्स, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन अशे तरेचे जे हे आसतले, ह्यो सगळ्यो ब्रँची आनी एअर कंडिशनर मेकॅनीक ह्यो सगळ्यो ब्रँची आमी आतां आमच्या हातूंत आसपावपाचो प्रयत्न करतात. आनी त्या हाका म्हाका दिसता आमकां यश मेळटलें आनी गोंयांत बेरोजगारी म्हणटा ती कमी करपाची आमी प्रयत्न करतले. प्रुडंट मिडिया इम्पॅक्ट GMC भायर नवीन वेवस्था केल्यात तातूंत एम्ब्युलन्सिंग यो वच करूंक त्रास जाता म्हणून प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. ताचेर थळावो आमदार टोनी फर्नांडिसान एक्शन घेतल्या. रस्तो क्लियर केलो तो केलो थंय पार्क केल्यार गाडी उखलूंक ट्रॅफिक पुलिसांची टोविंग व्हॅनूय दवरल्या. टोनी म्हणटा गाडेकारांक खंय थोडे दीस पाशियस काडचेच पडटलें. हय, ती काल गोश्ट हांवें तुमचे प्रुडंटाचेर पळयलां काल न्यूजार एम्ब्युलन्स ब्लॉक जाल्ली पळय ती. ताबड ते रातीच हांवें ऑथॉरिटीक फोन करून ब्रॉट टू द्या नोटीस की अशें जालां तें ताबडतोब तें क्लीन जावपाक जाय म्हणून. तिका पार्किंग आसपाक जायना. थिंगा व्हडल्यो मिनी बसी हाडून लायता आनी दुसरे प्रायवेट हें लायता, तें काडून सायडीक लावचें म्हणून विचारी. तेन्ना हे वेवस्थीत जाग्यार बसतले. ते आतां फ्रूट वेंडरांक आमी थिंगा टेम्पररी घातल्यात. पावस कितलो येयला तो पळोवंक जाय. थिंगा माती मारून थिंगा लेवल केल्ले. चिकटान पावस पडलो न्हू, चिकट जातलो, थिंगा मातशें पासियेंस काडचें पडटलें. बरें अशें आमकां CMान उतर दिलेलें आपूण. कितलो टायम असो लागपाक शकता क्लियर? टायम 1 म्हयनो म्हटला आपूण. इट इज गव्हर्मेंट न्हू, गव्हर्मेंटान सगळी ऑथॉरिटी ताका GMCचे प्रॉपर्टीची दुसरे सायडीन PWDच्या. दॅट शूड बी ए सिंक्रोनायज बिटवीन बोथ द डिपार्टमेंट्स and get out some
गूड आउटपूट. तुम्ही फॉलोअप करतले? 100% आमी चालूच आहा, डेली मेळता. आतां आयज म्हाका आयकल्लें कितें कलेक्टर आयज हो चीफ सेक्रेटरी वयतलो सायटीर. वी विल गो इन्स्पेक्ट एंड कॉल अस एंड अकॉर्डिंगली वील सी. बट एका उतरान आमी करतलेच ते, हे मात तुका उतर. बीजेपीच्या कुंदा चोडणकाराच्या फुडारपणाखाला बालभवनान आपल्याक जाय तांकांच शिक्षणीक पात्रता नाशिल्ल्यांक नोकऱ्यो दिल्यो. भौशीक फंडाचो गैरवापर केलो म्हणून परशुराम गोमंतक सेनेचो आरोप. तांणी खंय विजिलन्सांत कागाळ केल्या. कुंदा चोडणकार म्हणटा हय आपूण भानगडी केल्या, लोकांक पोटापाण्याक लायला, विजिलन्साक अवश्य चौकशी करची. बीजेपीच्या कुंदा चोडणकारान बालभवनान मनमानीचो कारभार चलयल्लो, भौशीक फंडाचो गैरवापर केला म्हण परशुराम सेनेचो आरोप. आमचो असो आरोप आसा की कुंदा चोडणकारांच्या, श्रीमती कुंदा चोडणकारांच्या नेतृत्वा सकयल बालभवनान मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लीक फंड, पब्लीक एक्सचेकराचो पयसो जो आसा तिचे मिस एप्रोप्रिएशन मोठ्या प्रमाणात ह्या महिलेन केला. नोकऱ्यो दिताना ज्या प्रकारचे सरकारी रुल्स, रिक्रुटमेंट रुल्स जे आसा ते फ्लाउट करून हांच्यांनी आपले खंय तरी राजकीय बस्थान मांडचे म्हणून एलिजिबल आशिल्ल्या गोंयकारांक नोकऱ्यो नाकारून हांकां जे कितें हे जे फायदो जांचे कडल्यान आसा आनी ज्यांची शैक्षणीक पात्रताय ना अशा प्रकारच्या महिलांक आनी हे दादल्या मनशांक हांच्यांनी ह्या बायलेन हातून घेतले, समाविष्ट करून घेतले बालभवनान. कुंदा चोडणकार म्हणटा आपूण नोकऱ्यो दिल्यो, त्योय नेम पाळून, कोणाकूच फावर करिनासतना. विजिलन्स एन्क्वायरी करात. बालभवनाची माझी नियुक्ती 2012 सालान जाली. त्याच्यानंतर 2 वर्षांत दुसरी अध्यक्ष येयली आणि आज ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन कुंदा चोडणकारान खंय कितें तरी भानगडी बालभवनान केले. तो जर म्हणटा की त्यो भानगडी जाल्यार हांवें त्यो खूब भानगडी केल्या, ताका एक्झॅक्टली कितें म्हणपाचें आसा तें म्हाका कळना. खुबश्या लोकांची ताणें नांवां घेतल्यात, ताणें खूब कमी लोकांची नांवां घेतल्यात. तशें सांगपाक जाय जाल्यार 2012 सालान जेन्ना बालभवनाचे अध्यक्ष म्हणून हांवें घेतले तेन्ना सगळ्यात पयलीं बालभवनान गेल्या नंतर म्हाका कळोन चुकलें की जो स्टाफ आसा वो अक्षरशः थंय रडटा. 2012 सालान सगळो स्टाफ म्हाका एकवट जावन सांगूंक लागलो की आमकां कितें तरी कर. हांवें सगळ्यात पयलीं कितें केलें जाल्यार आमच्या मुख्यमंत्र्याक सांगलें की अशें अशें आसा, ही परिस्थिती आसा बालभवनाची, तांकां पगार वाड करपाक जाय. ह्या 180 स्टाफाक हेचे बेनिफीट करून दिल्या. इतलें सगळें करता आसतना म्हाका दिसता की हांवें खंयचरूच कायद्याचें म्हणून हें करुना, कायदो मोडूना किंवा खंयचरूच हांवें फावोरी करुना. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. ताळगांवां पिटर भाटात दर वर्सा बुट्टी मारता. घरांनी कमरभर उदक भरता. भरिल्लें उदक बेगीन देवपाचें नांव घेना. लोकप्रतिनिधी पळोवन घेना. कोणाक सांगपाचें म्हणून थळव्या लोकांचो प्रस्न. फाटल्या कांय दिसां सावन घोग्यांनी पावस पडटा. पिटर भाटांतल्या सगळ्या घरांनी उदक. कशें जगपाचें, कितें करपाचें म्हणून लोकांक प्रस्न. हो ताळगांवचो पिटर भाट. हांगा 40 घरां. दर वर्सा पिटर भाट पावसांत बुडटा. लोकांच्या घरांनी बुडटी. कोणूच काना मनार घेना. असे खूप प्रॉब्लेम जाता मॅम, खूप म्हटले खूप जाता. पावसान हर पावसान ती एवरी टायम पावस असो येता. घरान खूप त्रास जाता. म्हाका पळय कपडे अशें दवरचे पडटा. आयदनां बिदनां सगळें हेजेर दवरता. हेजेरूच येता, हेजेरूच खाता, हांगाच न्हिदता. इतले वर्सां जाले आतां. ही एकूच वर्सां न्हू मॅम, खूप वर्सां जाला मॅम. पंचायत तुमी सांगला न्हू, पंचायती उदक येता, कोण इलाज करिना आमची. मोठो पावस पडल्यार घरान कमरे मेरेन उदक चडटा. आता तरी कमी आसा मॅम. इतले येयला उदक आमचे घरान इतले येता. आणि चड येत जाल्यार हांगा पासून येता. म्हाजे थंय भायर वयता म्हटल्यार हांगाच पासून येता म्हाजे उदक. आणि मातशें पावसान रावन पडटा म्हणून इतलेच आसा. आणि आनी पावस येयल्यार आनी भरतले. 15 वर्सां फाटीं बुट्टेचें उदक देवंक उपाय केल्लो, उपरांत कोणेच नजर मारली ना. प्रॉमिस करता म्युन्सिपाल्टींतल्यान पंचायतीन आमकां 2-3 वर्सां अशें थोड्यो दीस करून गेल्या ती उदक वतालें. आता खूप वर्सां जाली उदक वचत ना. कितली वर्सां? मोरलेस 10 वर्सां, 15 वर्सां 15 मायज जातली. कोणून येवन क्लीन करूंक ना. क्लीन कोणूच करिना. सरान केलेलें, हवे सरान धाडलो ना. आता सरी केरूच करिना आमकां. पहुंचा देता है लोग कभी कभी बारिश के टाइम में. इतना खाना खिया दिया सब झोपड़ा को, चला जाता. ह्या लोकांक रावपा खातीर दुसरे कडेन तरी वेवस्था करात म्हणून आप मागता. So we are asking for a lot of trouble. There has to be a solution to this problem, or coming here they have to be given another area, because this is terrible. This is not how they're supposed to live. They're taxpayers. They pay house tax. They don't just stay here for free.
Everyone's Talegaon is beautiful, big roads, big construction, thousands of flats. But this is reality. This is 60 years of independence. 60 years of independence. This is what you all have given us. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. मांद्र्या जीत आरोलकाराचो आनी एक उपक्रम. 11वेक ॲडमिशन घेवंक लागपी CET परीक्षे खातीर ताणें फ्री रजिस्ट्रेशन चालू केलां. डिप्लोमा कोर्स वा सायन्सीक ॲडमिशन घेवपी भुरग्यांक ही एंट्रन्स सक्तीची जिताची उदरगत संस्था खंय रजिस्ट्रेशन करपाक भुरग्यांक आधार करतली. 18 जुलय खंय रजिस्ट्रेशनाक निमाणो दीस. कितपत खरें आसा तें? पळय हे आमचे सेंट्रल कमिटी आहा येयलेली आहा आनी आमचे लिडर बाब सुनील ढवळीकर तेंचे डिसिजन आसतले ते म्हणजे ते डिसिजन घेता ते फायनल आसतले. पूण जेन्ना आप अशें आयकूंक येयलां म्हणजे रुमर्स चालू आहात की MG आनी आप एलायन्सांतले जातले. पूण आमचे पॉलिटिकल म्हणजे आमचे सिनियर लिडर्स आहात ते आम आदमी पार्टीचे सिनियर लिडर येयलेले तेन्ना तेंची विजीट सुद्दां जाल्या. सो अजून पर्यंत आमची मिटींग घेवन आमकां अजून पर्यंत कांय सांगूंक ना. कित्याक आतां सेंट्रल कमिटीची मिटींग आसतली तेन्ना आमकां आपूण कितें आहा फॅक्ट तो सांगतले. पूण पार्टी खरेंच दिल्लीन बरें काम करता आनी MG पार्टी ही ओल्ड पार्टी आनी 17 वर्सां तेंच्यांनी गोंयची सेवा केल्ली आसा. आनी जेन्ना ओल्ड पार्टी जी गोंयच्या बऱ्या हिता खातीर शिक्षण जावं एग्रीकल्चर सेक्टरान जावं भाऊसाहेब बांदोडकरांचें विजन आसलें ते तसले पार्टी आनी आम आदमी पार्टीचे दोगांचे जर मिलाप जाले म्हाका दिसता गोंयचे खंय तरी फ्युचर आहा ते ब्रायट फुडें दिसता कशें दिसता म्हाका. घोवाच्या बळार न्ही तर स्वताच्या बळार गोंयची बायलां स्वताचो काम धंदो सांबाळटात, मुखार सरतात म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तोखणाय केली. नाबार्डाक 40 वर्सां पुराय ते निमतान मुख्यमंत्र्यान उद्देगीक बायलांचो भोवमान केलो. नाबार्डा वतीन रुरल मार्ट आनी मोबायल ATM व्हॅन हे वेळार लॉन्च केल्या. म्हणजे मिस्टराच्या सपोर्टान ती बिझनेस करता अशें न्ही, तांच्या सपोर्टान वयल्यान जाल्यार बिझनेस म्हणजे मागीर मातसो खंय तरी सपोर्ट जाता असो. पण मेन बिझनेस आमच्यो महिला भगिनी करतात आनी ताकाच लागून तांचो बिझनेस फुडें वयता. हे हांव प्राउडली सांगतलो कारण वयर येयल्ल्या सगळ्या महिला भगिनींक हांव पर्सनली वळखता. त्यांच्या पर्सनली त्यांचो बिझनेस कितें हो जाणा आनी गेली कितलीशींच वर्सां सातत्यान ती करतात. म्हणजे सुरू केलो खंय तरी आनी बंद उडयलो हें ना. म्हणजे जी गोवा स्टेटीक खास करून जी ATM व्हॅन जी आज नॉर्थ गोंया खातीर आनी ह्या पॅन्डेमिकान जेन्ना नाबार्डान ठरयलें की तांकां ATM व्हॅन ही गोवा स्टेटी खातीर दिवपाची आनी ती गोवा स्टेटीकूच कित्याक गोंयांतल्या ग्रामीण भागांतल्या लोकांचो अकाउंट आनी विशेष करून DDSSY दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आनी गृह आधार ह्या आमच्या महिला भगिनींचो अकाउंट जो आसा हो सगळ्यांचो अकाउंट हो मॅक्झिमम जाणांचो अकाउंट हो गोवा स्टेटीत आसा. आज तांच्यांनी रुरल मार्ट तांच्यांनी साखळीत उक्तावण करपाचें थारायलां. गेली कितलीशींच वर्सां हांव 2012तल्यान आमदार जाल्या उपरांत आमी खुबशे फावटी आमच्यो खूब महिला भगिनी वेगवेगळे प्रॉडक्ट करताले, वेगवेगळे फावटी तांकां मार्केट दिवचो हाचो विचार प्रत्येक फावटी संकल्पना येताली. दिवाळी आयली, चवथ आयली आनी कितें आयलो किंवा रवींद्र भवनांतलो एखादो कार्यक्रम जालो तर ताचे लिमिटेड स्टॉल हे त्या कार्यक्रमा पुरते रावताले. पण एखादो परमनंट स्टॉल जो आसा ह्या सगळ्या महिला आर्टिजनांक आमच्या सगळ्या महिला भगिनां खातीर हो परमनंट स्टॉल जाय आशिल्लो. पालिका वाठारांतल्या न्हंयो सांबाळूं येता जाल्यार DMN पळोवचें म्हणून गोवा कॅनाची सुचोवणी. म्हापशां तार न्हंयत डेब्री आनी हेर कोयराचे मोठ्या प्रमाणात डंपिंग जाता ते बंद जावंक जाय म्हणून गोवा कॅन मागता. म्हापशां वाठारांत बुट्टी मारल्या उपरांत गोवा कॅन, DHS, अर्बन हेल्थ कांय संस्था आनी खात्यांच्या टिमीन जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें. On particularly, of course, some have been passed regarding waste management that is coming in slowly. But in terms of maintaining of water bodies and such other things, there may be need. So we are also asked DMA to look at it. Where a river passes through a municipal area, what is the responsibility? There may not be something in writing. Okay. Now, as you know, in terms of wells, Biojasa, the wells now are getting revived partly because of the WRD scheme or Dithol Goan Dithol Bine.
under that scheme and the grant that is being given to the well owner, these private and public wells are getting slowly activated through registration. So since we are on the matter of rivers, that's why we have requested DMA. तार न्हंयत डेब्री आणि बाकीचो कोयर मोठ्या प्रमाणात डंप करतात म्हणून DSS आणि अर्बन हेल्थ सेंटराक कळीत केला. One of the purpose of having this inspection today is also to get some feedback from the department as to what changes need to be made. These are of course what government department should do. One of the things we want from you is in what way consumers can change their behavior. There are various things. 6 महिन्या भितर खंय रिव्हर इकोसिस्टमीचो सांबाळ करूंक वी केअर गोवा मोहीम सुरू जातली. The other thing is that in the next 6 months, to take it forward, we have launched a specific campaign. It's called We Care Goa, Voluntary Consumer Action for River Ecosystems. गणपती विसर्जनाच्या वेळारूय खंय कोयर जावंक जायना. So we need to give a solution to the people over here. Since this is the Visarjan point, where during festival, like during Chaturthi, there will be many flower waste which would be generated over here. So instead of prohibiting them, we can, keep one dustbin that can be collected separately. Flower waste. Very focused on that. Only focusing on flower waste. You can keep one dustbin where flower waste can be collected separately. Okay. Regarding dumping, we can put a barricades over there so that people cannot dump directly from the road over there. म्हापशा बस्तोडा रस्त्याक आनी घरांनी बुट्टी मारल्या उपरांत मुख्यमंत्री आमदार ब्रेस्तारा इन्स्पेक्शनाक गेल्ले तेन्ना तार न्हंय हुस्पुपाचो विशय आयिल्लो. तार न्हंय हुस्पिल्यार खंय म्हापशे वाठारांतले बुट्टेक उपाय येता. बुट्टे उपरांत इन्स्पेक्शनां सुरू. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. चारचौगात मास्क घालात. विस्कळ भोवात. सॅनिटायझर वापरात. वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.